नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया बटाटाची भाजी आनी पुरी। भाजी करपाक हांवें अर्द किलो बटाट उकडून घेतल्या। बटाट उकडल्या नंतर आमकां थंड करून घेवपाक जाय। थंड जाल्या नंतर ताज्यो साली काडून ताजे हांवें अशे बारीक कुडके करून घेतल्या। हे पळयात, अशे हांवें बारीक कुडके केल्या। आतां आमी भाजयेक फोडणी दिवया। ताज्या खातीर गॅसार हांवें आयदन तापत दवरलां। तातूंत हांव 2 चमचे तेल घालतां, अर्दो चमचो सासवां घालतां, अर्दो चमचो घालता जिरे, थोडोसो हिंग घालता। तातूंत घालुया करबेलाची पानां व एक मोठो कांदो हांवें बारीक शिनून घेतला तो घालता। कांदो आमकां लो गॅसाचेर बरो तळसून घेवपाक जाय। कांदो मोव जाय पर्यंत तळसून घेवपाक जाय। कांदो बरो मोव जावपाक जाय। 2 हरवे मिरसांगो हांवें बारीक शिनून घेतल्या त्यो घालता। मिरसांगो घालता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात। मिरसांगो बऱ्यो तळसून घेवपाक जाय। तातूंत घालता अर्दो चमचो हळदीची पावडर। मिक्स करून घेवया, धवळून घेवया। आतां आमी तातूंत उकडून घेतिल्ले बटाट घालुया। मिक्स करून घेवया, धवळून घेवया। चवी पुरते मीठ घालता। थोडे उदक घालता। उदक थोडेशें घातलें म्हणटकच भाजी आमी हॉटेलांत खाता तशी बरी स्टिकी जाता। भाजी थोडीशी स्टिकी जाता, जशी आमी हॉटेलांत खाता तशी। ताजेर घालता ओली कोथमीर। मिक्स करून घेवया, धवळून घेवया। झाकण घालून थोडो वेळ एक वाफ काडून घेवया। आनी पळयात, सामकी रुचीक टेस्टी बटाट्याची भाजी तयार आसा। गॅस हांव बंद करतां। ह्या हांवें गव्हाचें पीठ पुरी करपा खातीर भिजोवन घेतलां। पुरयो करपाक पीठ कालयता आसतना मातशें घट्ट कालोवपाक जाय। पीठ कालोवन हांवें 10 मिनटां झाकण घालून दवरलेलें। ताजे हांव ल्हान ल्हान गुळयो करून घेतां। पुरी लाटता आसतना थोडेशें सुकें पीठ लावन पुरी लाटून घेतां। हे पळयात, अशें हांवें पुरी लाटून घेतल्या। गॅसार हांवें तेल तापत दवरलां। तेल आमकां पयलीं बरें तापोवन घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांव मिडियम करतां। पुरी तळटा आसतना लो गॅस करपाक जायना। लो गॅसाचेर पुरी तळ्ळी जाल्यार पुरीक तेल चड ओडून घेता। ताका लागून मिडियम गॅस दवरून पुरी तळून घेवपाक जाय। पुरी आनी बटाट्याची भाजी खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुमी करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ रावात। देव बरें करूं।